आज आमची गोमंतक उत्पादक संघटनेची मिटींग आपयल्ली तेन्ना आमचे सगळे म्हणजे कमिटी मेंबर सगळे पावले आनी तेन्ना तुमी सगळे प्रेसवाले पावले तेन्ना सगळे स्वागत करता. आयज मिटींग आपोवपाचो मुद्दो म्हटल्यार आमी फाटीं मिटींग घेवन हांगासर जेन्ना आमी आमची मागणी आमची जी सरकाराक धाडली तेजे आजून आमकां ठोस पावल म्हणटा मेळना. तेच्या नंतर आमी सुवात बाई कडेन गेले 4-5 फावटी सुवात बाई कडेन गेले तेणी आमकां बरें प्रोत्साहन दिलें जातलें 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 करून. परत आमी आमची सुविधा समिती कडेन कॉन्टेक्ट केलो. परत तेणी सांगलें आपण सीएमा कडेन अपॉइंटमेंट घेता. पूण आजून पसून आयज पर्यंत कांय ना. हे गोश्टीक जाल्या ते 1 म्हयनो. तर आयज शेतकऱ्यांचें अशें जाल्लें आसा ऊस आतां लावपाचो काय ना ह्या फुडें कितें तेंची जी 5 वर्सां दिल्ली ती आतां 5 वर्सांनी सोंपत येयल्लीं आसा. आनी आतां फुडें शेतकऱ्यांचें कितें भवितव्य ह्या हितून आमकां आतां भंय जाल्लो आसा. कित्याक आमकां आतां शेतकरी म्हटल्या उपरांत आमकां कोणूच सद्याक आमकां दाद म्हणजे कोणूच लागीं घेयना अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. आयज मिटींग आपोवचो म्हणल्यार आतां फुडें आमकां कितें तरी हेचेर उपाय करचो पडटलो. फॅक्टरी जेन्ना आमी सरकाराक गेले तेन्ना फॅक्टरी स्टार्ट आपूण इथॉनॉल करता म्हणजे आमच्या हेचेर आसा ते आमकां ते हे दिल्ले आसा रिपोर्ट नोटिफिकेशन त्या हेचेर दिल्ले आसा. तेन्ना आमी त्या प्रमाणे सरकाराचेर विश्वास दवरून आमी आयज पसून सरकाराचेर विश्वास दवरीत आसा आनी ह्या फुडें दवरलेलो आहा. पूण तेन्ना आतां आमी इथॉनॉल जायना म्हणून आमकां जेन्ना सीएमान जालें तेन्ना पार्टी हाडून दी म्हटली तेन्ना पार्टी हाडून दिली बी आनी ती पार्टी आमची बरी आसली पार्टी आनी त्या प्रमाणे आमी गेल्ले. त्या प्रमाणे आमी आशा धरलेली एक सगळ्या शेतकऱ्यांकूय सांगलें जातली फॅक्टरी अशें म्हणून हें केल्लें. पूण आजून सुद्दां ती आमी त्या पार्टीचे पेपर दिले तेजें आजून उत्तर आमकां कांय मेळना. सगळे भितर कितें तेंच कळना आमकां. म्हणून हांवें परत परत कॉन्टेक्ट करीत आसा पूण आमकां आजून हें मेळना. आमचे शेतकरी आमकां आतां विचारता तुमी आतां कितें चल्लें ना फुडें कितें चलता आमचो ऊस कितें करपाक लावपाचो काय ना म्हणून आमचे कडेन उत्तर ना त्या. म्हणटकूच आमी एक आतां शेतकऱ्यांक उलो मारपाचो केला की आमी 2 तारखेक आमी आतां धरणे आंदोलन करपाचें आसा. तें ह्या आमची जी मागणी आसा ती परत सरकारान ती आयकोन आमकां बेगींतल्या बेगीन सोडोवची कित्याक आमकां इथॉनॉल प्लांट जाल्लो जायो. किंवा ती फॅक्टरी कशी चलया पूण आमकां एकदां शेतकऱ्यांक हांगासर कितें तरी आमचें पोट भरपाक एक हें योगदान मेळपाक अशें जावपाक जाय. नाजाल्यार आमी शेतकरी भायर हें जावपाक जाय कित्याक आमकां कोणूच हें मेळना. आनी 2 तारखेक आमी धरणे आंदोलन सामकें नक्की ठरलेलें आसा. तेन्ना म्हाजी सगळ्या शेतकऱ्यांक कळकळीची विनंती आसा की 2 तारखेक सगळ्यांनी उपस्थित हांगासर रावचें. प्रतीक्षा हा म्हणजे सरकारान अकस्मात एक ना फॅक्टरी बंद म्हणून डिक्लेअर केली आणि त्याच्या नंतर आमकां 5 वर्सांचें कम्पेन्सेशन दिता अशें जाहीर केलें. आणि ते जाहीर करून सरकार तितल्याचेर रावलो ना. ताणें एक सुविधा समिती म्हणून अपॉयंट केली आणि वेळोवेळ तेन्ना सुविधा समितीच्यो मिटिंगो जाल्यो आनी सुविधा समितीच्या चेअरमॅन जावं मेंबरां मदें एक हें आयलें की मॅसेज आयलो की फॅक्टरी बंद करप ना कशी जाल्यार फॅक्टरी चालू करप आनी तेजे खातीर कितें उपाय आसा ते सोदून काडा. आनी त्या प्रमाण आमच्या कमिटीन वेगवेगळ्या हेंचे कडेन तेजी म्हायती घेतली आनी आमकां अशें दिसून येयलें की हांगा इथॉनॉल प्लांट चलोवंक शकता. आनी त्या प्रमाण ती आमची डेक्कन शुगर इंडस्ट्री ह्या तांकां एडवायजर म्हणून अपॉयंट केलें आनी तेणी हेजेर सगळ्या फिरोन अभ्यास केलो. आनी अभ्यास करतना शेतकारान ताका पूर्ण सहकार्य केलें आनी सांगलें तेणी ठरयलें हांगा ऊस जावंक शकता ऊस जातलो इथॉनॉला पुरो सारको. आनी तेणी आमच्या कमिटीच्या आनी सरकाराच्या म्हणण्या प्रमाण DPR सबमीट केलो. DPR सबमीट करतकीर सरकारान ठरयलें की ही पब्लीक प्रायवेट हेजेर दिवपाची. आमकांय उमेद जाली कित्याक इतल्या वर्सां सरकार चलयतालो सरकारी यंत्रणा फॅक्टरी चलोवंक शकना. आतां प्रायवेट एक कोण तरी येतलो आनी आमची फॅक्टरी बरी चलयतलो आनी आमकां शेतकारांक सहकार्य करतलो. हें जावन टेंडरींग जालें. टेंडरींग आज ओपन करता फाल्यां ओपन करता हें सांगत रावलें. लास्ट आमची सुविधा समितीची मिटींग जी आसा ती मे म्हयन्याक जाली आनी मे म्हयन्याक जाली तेन्ना आमकां कळ्ळें की ह्या टेंडराचें फायनल जुनाच्या फर्स्ट विकाक 10 तारखे भितर जातलें आनी फॅक्टरी कोणा कडेन तरी हँडओवर जातली. आनी आमी ह्या मॅसेजीची सरकारा कडल्यान वाट पळयताले. आज पसून तो मॅसेज ना आमकां. तेजे मदें आमी एकदां रस्त्यार आयले कित्याक सरकारान आमची जाग येवची. सरकाराचे आमी ऋणी आसा प्रश्न ना. 5 वर्सां खातीर पयसो दिलो. 5 वर्सां खातीर पयसो दिलो म्हणजे आमचेर उपकारच केलो. पूण हो धंदो आसा तो हांगा चालू उरतलो आनी चालू करतलो हें सरकारान आमकां सांगलेलें. तेन्ना आमचे उशेलकार भाव आपली आसलेली जमीन कितें तरी कसलें नगदी पीक घेवन तशी दवरलेली आसा आनी आज ना फाल्यां सरकार डिक्लेअर करतलो बाबा इथॉनॉल आमी चालू करता तुमी ऊस रोवपाक सुरू करा हेची वाट पळयता. आनी हें कम्पेन्सेशन जें दिलां तेजें हें सेकंड लास्ट इयर आहा फुडल्या वर्सा लास्ट इयर आसा.
आनी आज शेतकाराक खंयच्याच पिकाची अशी गॅरंटी ना जशी उसांतल्यान इनपूट येता इयरली म्हणून प्रत्येक शेतकारान आपली जमीन फाल्यां सरकार फॅक्टरी चालू करतलो आनी आमी थंय ऊस रोवपाक सुरू करून परत आमकां बरे दीस येतले ही वाट पळयत आसा आनी ही वाट पळोवप आनी आमकां विचारप अरे तुमगे इथोनॉल कित्याक आमी त्या सुविधा समितीचेर सगळे आसा तेन्ना प्रत्येक मेळावो शेतकार अरे तुमगेले इथोनॉल प्लांट खंय पावला हें आमकां विचारता आमी सरकाराक विचारपाची वेळ आसा पूण सरकाराक विचारतले जाल्यार आमकां कोण दाद दिना आनी जेन्ना आमी स्ट्रायक केल्लो तेन्ना सरकारान सांगलें आमकां जाय तसो ताका हें मेळना म्हणजे फॅक्टरी चलोवपी मेळना तुमी तुमकां मेळ्ळें हाडा ते पद्दतीन म्हाजे जे शेतकार कलीग आसा तेंचे वळखीचे जे कोण कोण आशिल्ले थंय आमी कॉन्टॅक्ट केलो आनी एक पर डे 16,000 टन क्रॅशिंग करपी मनीस मेळ्ळो तो आपूण म्हणपाक तुमची गोंयची फॅक्टरी चलयता म्हाकाय खुशी भोगली कित्याक गोंयांत 10,000 ते 15,000 टन ऊस आसतना तो आमची फॅक्टरी पळोवपाक भायर सरलो आनी तेणें सरकाराक एक प्रस्ताव दिलो आनी तो प्रस्ताव दितना आमी तेच्या वांगडा थंय सीएमा फुडें आशिल्ले आनी सीएमा फुड्यान ताका घेवन वचपाचें आमकां काम आमचो समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आसा तेणें भोवमोल आमकां सहकार्य केलें आनी आमी तेजे फुड्यान घेवन गेले आनी तेन्ना तेणें दिल्लो प्रस्ताव पळोवन सांगलें प्रमोद भाई हें बरें आसा आपूण म्हयने भितर हेजी हें करता आतां हे गोश्टी 4 म्हयने जाले आतां आमचे फुडें प्रश्न पडला फुडें उशेल चलतलें की ना आनी आमकां आशा बाळगली कित्याक हेणी सुविधा समिती केली इथोनॉल जातलें म्हूण डिक्लेअर केलें आनी ते समितीचेर आमी मेंबर आसा आतां प्रत्येक शेतकार विचारता इथोनॉल खंय पावलो आतां खंय पावलो हें सांगपाक आमचे कडेन उत्तर ना आनी आतां आमकां नाइलाज आसा कित्याक आमी सरकारा दारां परत परत वचून मेळपाची ट्राय केली आनी ती सक्सेस जालना आनी तेजें आमकां उत्तरूय मेळना आतां तेजें उत्तर आमी मेळोवपा खातीर आमच्या शेतकारांचें एक म्हणणें आसा की आमी संजीवनीचे दारार हेजें उत्तर मेळटा पासून बसचें आनी आमी तें फाटल्या म्हयन्याक बसपाचें ठरयल्लें काही अडचणी आयल्यो उरलें आतां आनी दीस ना कित्याक आतां नवो रोवपाचो ऊस डिसेंबर म्हयनो जानेवारी तेन्ना आतां आमकां हें सरकारान सांगपाची गरज आसा बाबा इथोनॉल जातलो काय ना आनी हें धोरण तेणी सरळ क्लियर करचें आमी मागल्यार तरीकय गव्हर्मेंटा आतां 15 दीस दिल्ले पूण म्हयनो गेलो तरी सरकार हेची म्हणजे शेतकाराची कॅर गेलेली ना तेन्ना आमकां नाइलाज आसा हांगा बसले शिवाय आमच्या प्रश्नाचें उत्तर मेळचें ना ताका लागून आमी तमाम आमच्या शेतकार बांदवांक आव्हान केल्लें आसा 2 जानेवारी 2024 ह्या दिसाच्यान आमी हांगा कायम बसपाचें सरकारान आमकां उत्तर दिवचें बाबा संजीवनीचें कितें केलें इथोनॉल घालतले की ना संजीवनी चालू करतले की ना ऊस आमी रोवप की ना हेजेर सरकारान आमकां जाहीर लेखी दिवचें आनी तेजे नंतर आमी हांगच्यान हालतले आनी त्या प्रमाणे आमी शेतकारांक आव्हान केल्लें आसा आनी आमी तेंचे वांगडा बसतले आमी 2 तारखेच्यान हांगा साखळी उपोशण करतले आनी जो पर्यंत सरकारा कडल्यान आमकां ठोस उत्तर मेळना तो पर्यंत हें आमगेलें चालू उरतलें.